नमस्कार. आम्ही कितलेशे दीस जाले काप्रेश्वराच्या बद्दल लोकांक इन्फॉर्मेशन दीत आहात तुमच्या माध्यमांतल्यान. आयज आमी जे हांगा आयल्या ते एक गोष्ट आमी बारीक नोट केल्या की गेले 8 दीस सांजच्या टायमाचेर भुरगीं बायलां देवाचे आशिर्वाद घेवपाक येतात आनी जेन्ना आशिर्वाद घेवपाक येतात तेन्ना चप्पल काडून हांगा उबें रावचें पडटा. आनी तुमी पळयत जर जाल्यार तुमी खडी पडल्या आनी खडी पांय लागता आनी कितल्याशाच बायलां भुरग्यांचे पांय कट जाल्या. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान ही जी सरपंच आसा सोनिया पेडणेकर तिचो घोव पंचायत चलयता खरी पूण ती सध्या सरपंच पदार बसल्या. हांव तिका रिक्वेस्ट करता, आमच्या हाय प्रोफायल आमदाराक रिक्वेस्ट करता की लोकांच्या सोयी खातीर तुमी 1.5 मिटराचो हांगा एक प्लॅटफॉर्म करचो ओन्ली PCC घालून, जेणे करून धाकट्या भुरग्यांक बायलांक असलो त्रास जावचो न्हय आनी ते देवाचे आशिर्वाद घेवपाक सुरळीत येवं शकतात. ह्या देवस्थानाचें राजकारण खूब जालें. ह्या देवस्थानाचें राजकारण जालें तें सगळ्या गोंयकारांनी पळयलें. ह्या मुर्तीची विटंबना जाली ती लोकांनी पळयली. ही मुर्ती व्हरून पुलीस कस्टडीन दवरल्या एका कंटेनरान. हिंदू धर्मा प्रमाणे जेन्ना खंयची मुर्ती तुमी काडटात तेचे प्राण जेन्ना काडटात तेन्ना ती मुर्ती विसर्जीत करची पडटा. पण तांच्यांनी ही मुर्ती विसर्जीत केली ना आनी ती थंयच व्हरून त्या कंटेनरान दवरल्या. ही विटंबना ह्या गव्हर्मेंटान कित्याक केली हो एक प्रश्न पडला सगळ्या परवरकरांक. आनी फाल्यां तेंच्यांनी 40 भट हाडून, हांव रिपीट 40 भट हाडून एक महाप्रतिष्ठान हे दवरला, यत्न दवरला. आनी तो तेजो यत्न आसा तो यत्न वेताळाच्या देवळान दवरला. ह्या पॉलिटिशनां कडल्यान, ह्या पंचायती कडल्यान, ह्या हाय प्रोफायल आमदारा कडल्यान पाप हांगा घडला. हे जे पाप घडला ते ह्या देवस्थानान घडला. तुमकां जर अनुष्ठान घालपाचें आहा जाल्यार तुमी हय घालपाचें, त्या देवळान न्हय. त्या देवळान कांय घडूंक ना. हे हिंदुत्वा भितर जे फूट घालपाचे प्रयत्न केल्यात. हांव सगळ्या सुतूरच्या लोकांक रिक्वेस्ट करता की तुमी हो जो कट केला ह्या आमदारांनी, ह्या गव्हर्मेंटान, ह्या कटान तुमी शामील जावं नाकात. अनुष्ठान केल्यार बरें आसा, धार्मीक कार्य करूंकच जाय, बट ते काप्रेश्वराच्या निमित्तान 40 भट हाडून हे कितें तरी पापां धुवपाचें एक प्रकरण फाल्यां करपाचें आहात. हांव सगळ्या सुतूरकारांक परवरकारांक रिक्वेस्ट करता की आमी सगळे एक रावन हें देवूळ परत बांदया. हांव आमदाराकय सांगता, जर कोणाकय पश्चाताप करपाचो आसा, जर कोणाकय आपणाक सुदरपाचो आहा जाल्यार सुदारणा म्हणटा ती ह्या जाग्याचेर परत मंदीर देवूळ हांगा जावपा जाय. नवीन काप्रेश्वराची मुर्ती तुमी हांगाच प्रतिश्ठापना तेची करची. आनी परत हांव अपील करता डॉक्टर प्रमोद सावंताक, सरपंचाक आनी ह्या आमदाराक, आमकां गव्हर्मेंटाचो 1 रुपया नाका. आमी सगळे सक्षम आसा हें देवूळ बांदपाक. तुमी 40 भट हाडले किंवा 100 भट हाडले, हें जें कितें पाप तुमच्या कडल्यान घडला ह्या पापाक तुमकां माफी ना. माफी आसा टायमार सुदरा आनी ही जी मुर्ती हांगा तुमी काडून व्हेल्यात ती हाडून नवी मुर्ती परत प्रतिश्ठापना तेची करची अशी हांव सगळ्या सुकूरच्या आनी परवरकरांच्या रहिवासी आनी काप्रेश्वराचे जे भक्त आहात त्यांच्या वतीन हांव ह्या हाय प्रोफायल आमदाराक, चीफ मिनिस्टराक मागणी करता आनी रिक्वेस्ट करता. थँक्यू.